स्पेशल क्राफ्ट ह्या कंपनीन आमकां ॲप डेव्हलप करून दिला. त्या ॲपात पणजेत लायिल्ली आमी 1000 नवीन झाडां ही डायरेक्टली ॲट एनी टायम आमी क्लिक केल्या उपरांत त्या झाडाचें नांव कितें, स्पिसीस कितें, तेजें एज कितें आनी तेजें आत्ताची कंडिशन कितें हो ॲट अ टायम तो फोटो जो आसा तो आमी पळोवपाक शकतले. सातत्यात पणजे ग्रीन आनी क्लीन उरपा खातीर CCP बरोबर स्मार्ट सिटी खूब मोठ्या प्रमाणात काम करता. विशेष करून आमी पळयता की DB मार्गाचेर आसतले किंवा बाकीच्या सगळ्या रोडाचेर 200 आनी 300 वर्सां पयलींची जुनी झाडां आसा. आमकांय झाड खंयचेच मारपाचें ना. बरेचशे फावटी आमी झाडां मारता ही नॅगेटिविटी जी आसा ती खूब जाणांनी पसरपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे झाडाक एंग बीन मारून खूब जाण रावले. पण आमी खंयचेच झाड केन्नाच आमी झाडां जावन मारूंक ना. वयल्यान जाल्यार आमी तें झाड काडून व्हरून रिप्लांट करपाचें काम जें आसा पळय हें सातत्यान स्मार्ट सिटी आनी गोंय सरकारान सुरळीत केलां. We have a plan to do tree-lined roads like this, and in a few years we will see this green tunnel roads in Panaji. The app, we had devised an app through a startup from Goa itself. We have planted 1004 trees. Many more are planted. We are to upload it. These trees are monitored by our data center in our ICCC for its health, for its growth, pruning. Every data is there. We have also worked with Tree Care, the company which you saw. They are Auroville based, and they have come here to share their expertise in tree pruning, tree management. They have also worked on biodiversity. We have engaged with Goa Biodiversity Board to check which type of trees, how to enhance and multiply the biodiversity of Panji. जायते खेपे अशें म्हणटा एकूच झाड लायलें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान अकेशाच लायले आनी कितेंच लायले. पणजेची बायोडायवर्सिटी 400 झाडांची 800 झाडां स्पिशीज कशी पावोवपाची हो एक प्रयत्न आसा. आनी हो प्रयत्न आज आमी दाखयला 1000 झाडां लावन आनी 1000 झाडांची व्यासपूस जी आहा ती कोणेय खंयच्याय सिटीजनान वचून पळोवपाक जाता.